मोगाच्या बाबण्यानो, जशें हांवें सुरतेच्या उतरान म्हटलेलें आसा, जेन्ना आमी जेजूक खरोखर चाखता आनी आमच्या काळजांतल्यान ताका खरो अनुभवता, तेन्नाच की आमी ताका पुरगटूंक शकता. दर एक क्रिस्तांव बावतिस्मांतल्यान जेजूचे शिश्य जातात. आमी सोगोट जेजूची शिश्यां. आनी शिश्य जाली जाल्यार त्या शिश्यांत सगळ्याक जबाबदारी आसा. आनी ती जबाबदारी म्हटल्यार क्रिस्त आमच्या जेजूक आमी परगटप. आनी तो कशें आमी वेगळ्या वेगळ्या प्रकारान करूंक शकता. जसो हांवें जेजूक अनुभवला तसोच हांव ताका प्रकट करूंक शकता. जसो हांवें ताचो मोग चाखला तोच मोग हांव दुसऱ्यांक दिवंक शकता. सो ही जोर जबाबदारी देव आमकां सगळ्या जण एकल्यांक दिता. म्हज्यान म्हणूंक जायना ही म्हजी जबाबदारी न्हय, फकत पाद्रीनी माद्रीनी पळोवचें, वा दुसरें हे काम आमी कोत्ता तें तांच्यांनी पळोवचें, अशें न्हय. जेन्ना बावतीस घेतला आनी तातूंतल्यान आमी क्रिस्ताचे शिश्य जाल्या तर ही जबाबदारी ताचे बरोबरूच वता. आनी ती जबाबदारी आमी पाळूंक आमच्या दोन एकल्यान आमी विचार करूंक जाय. देव जण एकल्याक जबाबदारी दिताच. पयले वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन देवान सेबनावाक ह्या नांवाचो एक कारभारी, ताच्या हातान जी जबाबदारी आसली आनी देवान आपले इच्छे प्रमाणे ताका सांगलेलें अशे तरेन तुवें करूंक जाय, पूण शेबनाव ताणें करूंक ना. तो एक गर्वान भरलेलो मनीस आसलो. व्हड पदवेदार असो आपूण सोजमतालो. आनी जेन्ना ही जबाबदारी ताणें आपल्या हातान पाडूंक ना, देव ती जबाबदारी ताच्यातल्यान काडून घेता आनी एलिकमेक दिता. जरी तर ही जबाबदारी देवाची इच्छे प्रमाणे आमी करूंक शकना, पूण आमी वेगळेंच कितें कोत्ता, कित्याक आमकां गर्व आसा आनी आमकां जाय तशें आमी करूंक शकता. हांव म्हजेंच फुडेंपण पळयता, हांव म्हजेंच बरेंपण पळयता, ते पासत तें हांव म्हाका जाय तशें करूंक सोदता आनी देवाची इच्छा आमी विसरता. दर एकल्याचो हो अनुभव आमच्या जिवितांत जाता. आनी अशें केलें जाल्यार देव ही जबाबदारी काडून घेता आनी जो कोण करूंक शकता ही जबाबदारी ताच्या हातान तो दिता. कित्याक ही जबाबदारी फकत आपल्या खातीर न्हय, पूण दुसऱ्या खातीर सेवे चाकरेन वावरूंक. हे आमी पयल्या वाचपान पळयता. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन पावलो रोमकारांक उगडास कोत्ता आनी तांकां शिटकावणी दिता आनी म्हणटा, तुमी जुद्यो जावनूय आनी तुमकां खरोखर देवाचो लागशिल्लो अनुभव आसुनूय तुमी ताची खरी शिस्त कशी पाळनात. तुमी वेगळेंच जिवीत तुमचें जियेतात. आनी ते पासत तो परत परत तांकां शिटकावणी दिवन शिकोवंक सांगता की परत ह्याच जेजू सारकी यार. कित्याक तोच जेजू ह्या संवसारांत आयलो, ताणें आपलो जीव आमचेच खातीर वावुरलो आनी ताणें रोगत शिंपडून आपलें कुडसार मरून आमकां देवाचो, ताच्या बापाचो मोग कसो दाखयलो. आनी होच मोग जेन्ना आमी चाखला, अनुभवला, तोच मोग आमी आमच्या वागणुकेंतल्यान, आमच्या कामांतल्यान, दिसपट्ट्या जिवितांत आमी तो दाखोवन दिवंक जाय. पण अशें तुमी करिनात. आनी सांव पावलो ताका सांगता,
अशें तुमी करूंक फावना, जिवीत बदलात. हें दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता. ही जावन आसा जबाबदारी आमची, कित्याक आमी क्रिस्ती लोक, आमी बावतिस्मांतल्यान देवाची भुरगीं जाल्या आनी ही जबाबदारी आमी विसरूंक फावना. असलो एक ल्हानसो भुरगो आपल्या बापाय बरोबर एका रेल्वे स्टेशनार चलत वेतालो. ल्हान भुरगो बापा बरोचो हात दवरून ते गर्देंतल्यान चलत चलत वेताना बापाक असोच विचार आयलो आनी ताणें चिंतलें की ह्या आपल्या भुरग्याच्या हातांतलो म्हजो हात हांव सोडून दितलो, पळोवया कितें जाता तें. आनी अशेंच तेणें बापायन केलें. तर विचार करूनय हात सोडून दिलो. त्या गर्देंतल्यान तो भुरगो हेणें तेणें बापाक उलो मारून सोदूंक लागलो. ताचो बाप खूब फाटीं रावलो आनी असो उलो मारून सोदता सोदता मागीर बापान ताका आपूण हांगा आसा अशें म्हटलें. तेन्ना धांवून त्या आवाजांतल्यान तो बापाशीन आयलो आनी ताच्या आंगाक वेंग मारून रोडूंक लागलो. ल्हान भुरगो, ताचो अनुभव तोच. तेन्ना बापान विचारलें, तुवें म्हाका हे गर्देंतल्यान म्हजो आवाज कसो आयकलो? आनी त्या भुरग्यान म्हटलें, तुजो आवाजूच न्हय पूण तुजो वास, तुजी वेंग, तुजो मोग, म्हजें सवें, हें सगळें हांव अणभवलां, चाखलां आनी पळयलां. आयचें शुभ वर्तमान आमकां तेंच उलो मारता. जेजू शिसांक तपासूंक म्हणून तो प्रश्न करिना. तुमकां दिसता हांव कोण? और लोक म्हजें सवें कितें म्हणून म्हाका सोजमतात? 2 प्रश्न विचारतालो. पयलो प्रश्न जावन आसा, लोक म्हाका कोण म्हूण सोजमता? आनी ताका 4 जबाब येतात. पयलो म्हणटा स्नान दातार, जुवांव. कित्याक जुवांव जेजू पयलो आयिल्लो तयारी केल्या लोकांची आनी तो मेल्या उपरांत तांकां दिसलेलें की तो परत येतलो आनी बरें राज्य चलयतलो अशें लोक विचारांनी आसलेत. आनी जेजूक पोट दाखोवन ते म्हणटात, हो पळय आयिल्लो आसा जुवांव परतो ह्या संवसारांत. हो एक पयलो अनुभव, हो एक्सप्लेनेशन म्हणटा हांव, ती जबाब. दुसरो म्हटल्यार एलिजा. एलिजा मालिकेच्या प्रवादांतल्यान आमकां बरोवन दिल्लें आसा अशें की एलिजा हो प्रवादी येवचो आसा ह्या संवसारांत. मालाकी ह्या प्रवादाच्या पुस्तकांतून थंयसर बरयल्लें आसा की हो प्रवादी येवचो आसा म्हणून. तो एक दुसरें कारण जालें. ते पासत लोकांक दिसलें हो आयलो म्हणून. तिसरें म्हटल्यार होच संवसारी, होच जेजू जो येवपाचो आसा तो जेरमायास प्रवादी म्हूण ते सोजमतात. आनी जेरमायास प्रवादी हो नाकारलेलो प्रवादी जावन आसा आनी जेजूक हें नाकारपण सोंसचें पडटलें अशेंच म्हणून तोच हो जावन आसा. आनी चवथो म्हटल्यार प्रवादांतलो येवपाचो आसा तांतलो एकलो कोण, हें चवथें कारण. हें जावन आसा लोकांचे विचार. आनी हें शीस जेजूक सांगता, अशें लोक तुका सोजमता. तूं जावन आसाय स्नान दातार, तूं जावन आसा एलिजा, तूं जावन आसाय जेरमायास, हो प्रवादांतलो एकलो कोण. पूण जेजू ताच्या उपरांत दुसरो प्रश्न विचारता आनी म्हणटा, तुमी
म्हाका कोण म्हूण सोजमतात. लोक एक परेचे सोजमतात. हांवें लोकांक प्रश्न विचारले जाल्यार तुका जेजू कोण? तूं सांगूंक शकता जेजू जावन आसा मोग, जेजू जावन आसा वसो, जेजू हो तुजो विचार, हो तुवें खंय तरी वाचलाय, हें खंय तरी पळयलाय, कितें ते तुजो अनुभवांतल्यान तूं सांगताय. पूण आनीक एक खोलायेंतल्यान जेजू तांकां प्रश्न विचारता, तुमकां हांव कोण जावन आसा? आनी हांगाच हो ताणी जबाब खरो सारको जबाब दिवंक जाय आसलो. कित्याक ते ताचे बरोबर आसलेत, ताचे बरोबर ताणें जिवीत सारलेलें. आनी जेन्ना इतलीं वर्सां ताचे बरोबर ते आहात आनी जिवीत सारता जाल्यार ताणें ताका खरो अनुभवूंक जाय आसलो. आनी खरोच सगल्यांनी ताका अनुभवलो. आनी त्याच अनुभवांतल्यान पेद्रू जबाब दिता. पेद्रू म्हणिना की तूं आमच्या सांगात आहा, आमी तुका आयकता, आमी तुका पळयलां, तूं हें कोत्ताय, तूं तें कोत्ताय, अशें म्हणिना तो. तूं जावन आसाय बसायल्लो देवाचो पूत. हें पेद्रू खंयसान आयलें? पेद्रू शिकलेलो आसलो ना, विचार आसले ताका ना. पेद्रू कालचांतल्यान हें उलयता. आनी हीच कृपा ताका देव दिता हें म्हणूंक. कित्याक पेद्रून जेजूक आतां खोलायेन अनुभवल्लो आसा. ताणें ताचो मोग खोलायेन आपल्या काळजांतल्यान चाखलेलो आसा. आनी अशें जाल्लें म्हणटोर तातूंतल्यान जो बदल येता तो आमी आमच्या दिसपट्ट्या उतरांतल्यान आमी एक्सप्लेन करूंक शकना. तो एक वेगळोच अनुभव. त्या पासत आमी दर लोकांनी होच प्रश्न विचारूंक जाय, जेजू म्हाका आयच्या संवसारांत आतां हे सगळे चलता त्या प्रमाणे पळोवन जेजू म्हाका ह्या संकश्टांतल्यान कोण जावन आसा. तो विचार मनांतल्यान न्हय, म्हजे बुद्दींतल्यान न्हय, म्हज्या काळजांतल्यान येवंक जाय. आनी खरोखरच होच जबाब तरी आयलो जाल्यार तुज्या जिवितान जो बदल येतलो तो वेगळोच आसतलो. आनी कशें करूंक शकता हें आमी होच मोग जेजून आमकां दिला. जरी तर हांवें तो अनुभवला, हांव कित्याक म्हज्या सेवेंतल्यान दुसऱ्यांक दिना? कित्याक हांव दुबावरीत जाता? कित्याक हांव फाटीं सरता? कित्याक म्हज्या वागणूंतल्यान हांव दुसऱ्यांक दुखयता? हें सगळें हांवें तरी पयस केलें जाल्यार आनी खरोखर जेजूचो मोग हांवें दुसऱ्याक म्हज्या सेवेंतल्यान दाखयलो जाल्यार म्हजें जिवीत बदलतलें, दुसऱ्याचें जिवीत बदलतलें, म्हज्या काळजांतल्यान शांती येतली. आनी आयच्या मिसांत हेंच आमी मागुया आमी दर एका मनशांक. खरोखर आमी आमचो देवाचो मोग ह्या संवसारांत कसो बरेन आमी अनुभवला. जेजू कोण जावन आसा म्हाका आयच्या संवसारांत, आनी होच जेजू म्हज्या जिवितान कसो बदल हाडूंक शकता. ताची कृपा मागूंक आमी कालचां आमची उक्तावया. आनी ताणें शिकयलेलें आमचें जिवीत बदलूंक ताणें दिल्ली तत्वां, देणगी हे आमी आमच्या संवसारांत दिसपट्ट्या जिवितान वापरून ताचो मोग अनुभवूंक ही कृपा आनी बळ एकामेका पासत मागुया.